तुमकां सर्वांक म्हजे वंदन आनी प्रणाम. म्हजें नांव मरी, मागदेलाची मरी. म्हजे माय भाशेंत म्हाका मिरियम म्हूण आपयतात. पोरण्या सोल्ल्यांत मैजेचे भयणीचें नांव हेंच मिरियम. म्हज्या बापायक हें नांव बारीच पसंत, देखून ताणें म्हाका मिरियम म्हूण नांव दिलें. म्हाका मागदेलाची मरी म्हणून कित्याक आपयतात तें हांव सांगतां. सुदैवा मदें मरी एक सामान्य नांव. जर तुमचे मदें एकाच नांवाची जायतीं आसात तर तुमी तांच्या नांवा फाटल्यान तांकां वळखूंक कितेंय दुसरें नांव मेळयतात न्हू. तशेंच सुदैवा मदें रिवाज. जेजूचो पाटलाव केल्ली मरी नांवाची तेगां आसलीं. त्या शिवाय जेजूचे मातेचें नांवय मरीच. जेजूचो पाटलाव केल्ल्या मरयां पैकी एकली क्लेओफासाची पतीण मरी, दुसरी बेतानियाच्या मार्ता आनी लाजराची बहीण आसा पळय ती मरी, आनी तिसरी हांव. सुदैव स्त्रियांक तांच्या नांवा फाटल्यान तांच्या पतींचें वा पुतांचें नांव मेळयतलें. हांव काजारी न्हय जाल्ल्यान म्हज्या नांवाक म्हज्या गांवचें नांव मागदला मेळयलें. अशें हांव मागदलाची मरी जावन परिचीत जालें. जेजूचो पाटलाव केल्ल्या स्त्रियां मदें सदावत केदाळी म्हजें नांव पयिल्लें येता, आनी सुवार्थेंत 12 फावटी म्हज्या नांवाचो उल्लेख आसा. देखून जेजूक पाटलाव केल्ल्या स्त्रियांची हांव मोग केलें म्हणून तुमी समजवेत. आमचो गांव आमकां मोगासो आनी अभिमान आसो, न्हय मो? तुमकांय तशेंच म्हूण चिंता. म्हज्या गांवां मागदला विशीं सांगचें तर मागदला एक ल्हान शहर. तें कफरनावाच्या तेंकाक गलिलियांत आसा. मागदला मासलेच्या व्यापाराक नांव वेल्लें शहर. देखून हांगासर सदावत मासलेचो वहिवाट करतात. आमच्या गांवांत सोडून 18 दोणी आसात. म्हज्या बापायकी मासलेचो वहिवाट आसा, देखून आमचें कुटुंब अनुकूल म्हूण येत. हे वरवीं म्हाका ल्हानतावनच कितेंच उणें नातलें. म्हज्या गांवच्या हेर चलयां परी हांव एक सामान्य जुदेव कुटुंबांत ल्हान व्हड जालें. पूण हांव चालीन चुरूक, घडबडी, धैर्यादीक आनी स्वतंत्री. तशें जाल्ल्यान हांव हेर चलयां प्रास विभिन्न म्हूण येत. म्हाका ग्रेक संस्कृती आनी भायलो संवसार रुचतलो जाल्ल्यान हांव सांप्रदायीक चिंतपाचें न्हय. हे वरवीं हेर म्हाका दोळे वाटारन देखतली आनी हांव एक विशिश्ट चली म्हणून चिंतलें. बरें, हेर म्हजे विशयांत कितें चिंतात म्हणलें हांवें गुमान करून पुसना. सुदैव चलयांक 14-15 बर्तनांच काजाराची तयारी जाता. आवय बापाय सैरीक सोदतात वा सैरीक येतात. घडये काजारी जाता. बेगी लग्न जावन घरभर भुरगें जाल्यार सुदैवाक भारी संतोष. त्या दळा तांची स्त्री फळां देख दाखवा. छेरकी भुरगे जातीर जाल्यार फेस्त आनी संभ्रम. पूण चेडवां जाल्यार मौन. आतां म्हजी गजाल सांगता. म्हाकाय कांय सैरीक्यो म्हूण नातल्यो, पूण म्हाका ते चले पसंद नातले. आळशी आनी बिजूड चल्या लागीं लग्न जावन म्हजी जिणी पिड्ड्यार करूंक म्हाका नाका आसलें. म्हजी चाल आनी स्वतंत्र जिवीत जाणा आसल्यांनी असली सूण नाका बा म्हणून थोड्यांनी चिंतलें जायजय. अशें हांव काजर जायनासतना हांव परस उरली. हे सगळें देवाचेंच निर्मणे म्हणून म्हाका उपरांत स्पश्ट जालें. त्या एका दिसा जेजू मागदलाच्या सिनागोगाक आयिल्लो. ताणें पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर ल्हानशें एक प्रवचन दिलें. ताचें उतरां मोवाप्रास गोड आसलें. ताका परत परत आयकुया म्हणून म्हाका भोगलें. ताचे थंय संतोषभरीत जिविताची चावी आसा म्हणून म्हाका स्पश्ट जालें. देखून सिनागोगाची देवस्तुती जाल्ल्यानच ताका भेटोवंक हांवें
राजाला घेऊन धावली. पूण लोकांचो व्हड जोमो आसलो देखून हांव निराश जालें. तितल्यार म्हजे भितर मरिये म्हणलो ताळो आयकलो. हांव तो कांय जेजूचो म्हणून चिंतूंक लागली आनी तें सारकें आसलें. जेजू म्हाका दिसलो आनी तो म्हाका आपयतलेशें वाटलें. हांव कोणाचीच पर्वा करिनासतना मुखार गेलें आनी रब्बोनी व्हडल्यान ताका उलो मारलो. ताणें म्हाका पळयलें आनी हाडून म्हजे तकलेर ताचे दोनी हात ताणें दवरले. तक्षणच म्हजी देह एक नवी सकत जगल्याने परी वाडली. म्हजें काळीज संतोषान भरलें. म्हजो आत्मो दादोशी जालो आनी म्हज्या वंटार सर्वेस्परान अर्गां दिवचें किर्तन गायलें. ताणें म्हजें नांव काडून आपयल्यान ताणें म्हाका ताचें फाटला उदाहरण जावन विंचलां म्हणून म्हाका स्पश्ट जालें. आनी हांवें मौनपणी आपले हांव तुजी खुशी करूंक तयार आसां. ताका म्हजें नांव कशें कळीत म्हणलें सवाल म्हज्या मतीन लायलो. कळ्ळो जेरेमिया प्रवादाची उतरां. आवयचे खुशी तावन हांवें तुका विंचलें. म्हाका जाप दिवंक जाय. हें सगळें म्हज्या मतींत कितलो वेळ आसलें तें हांव थोड्या वेळान भोंवडी पळयतना म्हजें तोंड जालें. म्हजो इतलो कर्मणी उतरां म्हाका परत आयकूंक. हांवें त्या उतरांक हांव तयार आसां सुणिया म्हणून जाप दिली. ते घडये तावन म्हज्या चिंतनाचे बंधनांतले आनी सुदेव समाजाच्या सांप्रदायिक पासांतले सुटलेले कडेन जालें. दुसरे तोंडार हांव जेजूक आयकूंक सुटसुटीत जालें. हे मतीं म्हजें जिवीत फुल्लें. म्हजें तावन सगळ्या दिवसांत म्हज्या जिविताचो शेवट स्पश्ट जालो आनी हांव ताच्या फाटल्यान जालें. जेजून दादल्यां बराबर स्त्रियांकी ताच्या मिसावांत वांटेली केला. पूण सुवार्थ बरयल्या दादल्यांनी हें सगळें लिपयलां. त्या काळार सिनागोगांत आमकां जागो नातलो. देवळांत विंगड जागो आनी कोर्तींत आमचे साक्षेक मोलूच नातलें. पूण जेजूच्या मिसावांत आमी आमचो पात्र खेळटल्या आनी आमचो खर्च आमीच पळयतल्या. देखून आमी कांय कोणायकी वजें जावंक ना. बागार आमच्या दुडवान जेजूचो आनी ताच्या शिसांचो गरजो सुदारसितल्या. जुवान कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारबाराची पतीण आमकां जायतो दुडवा आदार दितली. तशेंच सुजान्ना. त्या शिवाय जेजूचे अभिमानी आरिमातेयचो जुजे आनी निकोदेम आमकां जायपुरती दुडवा कुमोक दितले. जेजूच्या मिसावांत आमचो स्त्रियांचो सहकार विवरूंचो जाल्यार दीस वेतां वेतां जेजूक पळोवंक आनी आयकोंक येवचो लोक चडलो. तांतू सडावत स्त्रियो आनी पिडेस्त. तसल्यांक सहाय करूंक शिसांक असाध्य जाताना आमची गरज पडली आनी आमी तांकां कुमोक करीचें पडलें. थोड्यो स्त्रियो आमचो आधार मागतल्यो, शिसांचो न्ही. पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक सुदारचोची कला शिसांक कळीत नातली. तवळ आमचो आदार तांकां सुका नातलो. पूण जुदेव समाजेंत दादल्यांचें मात्र नांव, तांचे मात्र लेख. जेजून उंड्या मसलेचें असर्यें केल्ले वेळी आमी काडली वावंट चिंतूंक असाध्य. पूण सुवार्ता बरयल्यांनी दादल्यांक मात्र लेख केला आनी तांणी मात्र केल्लो वावर बरयला. स्त्रियांची सेवा आदीं आनी आतांय लेखाक ना. तुमचे मदें अशेंच म्हणून चिंता. कित्याक म्हळ्यार
दादल्यांचे सैंब गांवांत कित बदल ना पळया. जेजू सांगता ताच्या मिसांत वाटेरी जावन सर्गीच्या राज्याचे गुट आमी शिकल्या. गांवांची उतरां जेजू ते कशी पूर्ण जाल्यांत तेय जाणा जालें. मागणी करून शिकल्या आनी देवाच्यो विचित्र वाटो समजूंक शिकल्या. जेजूची सस्निकाय पिडेस्तिकी ताची दया पेल्याची सेवा आनी पत्क्यांनी देवाची काकुळटी ताका स्पश्ट जाली. थोडे फावटी नवे गांव दिसभर वावर आनी सेवा करतना कांय विशय वेळार येवन आशिल्ले. जेजू आमचे संगी आसतना खोरेत असताना फेस्ती दबाजी जेजू लोकां मोगाळ जाताना आनी ताचे शिकवणे वरवीं जो देव संप्रदायवादीचे दाळ शिजन आसता बरी गत गंभीर जाल्ली. दीस वेताना जेजू जो देव मुखेल्यांक एक व्हड अडखळ जाल्लो. देखून प्रधान याजकांनी फारिजेवांनी आनी सादुसेवांनी सांगाता मेळोन जेजूक जीव विशीं घुटमोळ केली. हे विशीं आमकांय कळीत केलें, पूण आमी ताका तशें जावचें ना म्हणून भरवसो नासल्ल्या. तो मोर्चा 6 दिसां आदीं तो जेरुसलेमांत जैतान प्रवेश जालो आनी लोकांन ताका होजान्ना म्हणून स्वागत केलो आनी राया बरी मान दिलो. हे सगळें पळयतना ताका कुर्सांचो विशय ना म्हणून आमी संतोसल्या. पूण 4 दिसांनी जुदासान ताका उमो दिवन विक्रीत केलो. जुदास पयशांचो गुलाम जाल्लो. जेजूक ताच्या दुस्मानांनी कैद केल्लो सो तांणी ताका कठिनायेन चलयल्लो. प्रधान याजकान ताची जडती केली आनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. उपरांत ताका रोमी अधिपती पिलातासरशी व्हरून तो रोमी विरोधी आनी लोकांक साळवयता अशें पुरो सांगून ताचेर फट फिर्याद मांडली. पूण पिलात जेजू निरापराधी म्हणून जाणा आसलो. देखून तो ताका सुटका दिवंक उपाव सोदतलो. पूण फारिसेवांच्या आनी सादुसेवांच्या दबावाक लागून जेजूक ताणें जरबान मारयलें आनी शेवटी वाट नासता कुर्साच्या मरणाचें फर्माण दिलें. हे सगळें आमी समजून आनी आयकून शिरी सुकल्या आनी बरी आत्मसान भरला. जेजू खरीच वावून पिलाताच्या राजांगणांतावन भायर येतना आमी स्त्रियो थंयसर आसल्यो. अख्ख्या कुर्सा वाटेर शिपायानी ताका कठिनायेन चलयलो. आमकां कितेंच करूंक जालें ना. आमी स्त्रियो आमकां रडूंक मात्र कळीत म्हणजे थोड्या मापान सारकें तशें दिसलें. पूण ह्या कश्टा मदीं ताणें आमकां बुजयलें आनी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनो म्हजे पासून रडा. तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यां पासून रडात म्हणून ताणें आमकां बुजयलें. देवाचो पूत न्हय जाल्लो तरी हें उलोवणें ताचे ठाण येते. जेजूचे सडावत शीस गेत्सेमानी मळ्यांत जेजूक धरतस भियान फोंड धांवले. पेद्रू आनी जुआंव पयस थावन ताचो पाटलाव करताले. पेद्रून ताका 3 फावटी नेकार केल्लेंच तो इतलो निराशी जालो की ताचे उपरांत जेजूचो पाटलाव करूंक तो लजेलो. पूण जुआंव आमचे बराबर आसलो आनी कालवार पर्वतार आमचो सांगाती जालो. कालवार दोंगरार पावतस शिपायांनी जेजूक विणगो केलो आनी उपरांत ताका कुर्सार खिळायलो. तांणी
मारिल्ले खिळे आणि जिजून सुसले ते वळवळे अजूनही म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. चड उणें दनपारां तांणी तसो खुरीस उबारलो आनी सुमार 3 वरां जेजू त्या खुर्सार वळवळ्ळो. शेकी 3 वरांचेर ताणें व्हडा ताळ्यान बोब मारन ताचो आत्मो बापाक ओपसिलो. आमी हें सगळें पळयलां आनी काळजांत जागोवन दवरलां. थंयसर जेजूची माता, जुआंव, हांव आनी हेर स्त्रियो आसल्यो. वय जेजून प्राण सोडतस ताचे अभिमानी आनी इश्ट आरिमातेसो जुजे आनी निकोदेमू थंयसर पावले. तांणी आनी आमी जेजूची कूड खुर्सार थावन देंवयली. शेकी थंयसर लागींच आसल्ल्या एका नव्या फोंडांत निके पिली. आमी व्हडा आखंतांत आनी दुकान आमच्या घरा पाटी आयल्या. तवळ सूर्यो बुडुल्लो. आमच्या जिविताचो सूर्योय अस्तंभलो. ती आख्खी रात हांवें जागी आसून करसिल्ली. जेवंकी रुसलें ना, न्हीद आयली ना. दुसरो दीस सोनवार, साबतसो दीस. त्या दीस घरास रावून आनी जनेलांतल्यान भायर तिळून रावली. म्हज्या बरवशेचो दिवो पालवल्लो. म्हज्या मोगाचो मेस्त्री अंतरलो. शेकी सांज जाली आनी शेनवाराचो दीस संपलो. आयताराचें फांतें केदाळा येत म्हणून हांव राखून रावल्ली. सोनवारा सांजेर जुआन्ना आनी सुजान्ना सुगंध तेलां हाडूंक भायर गेल्लीं. खुर्सा मरणाची भिरांकूळ दृश्यां म्हज्या मतींत गुंवतालीं आनी हांव देदेस्पर जाल्ली. पूण आयतारा सकाळीं फांत्यार हांव आनी म्हज्यो सांगातेणी फोंडा लागीं गेल्यो. फोंडाचो फातर आमकां कोण काण दीत म्हणलें आमच्या मतींत आसलें. काळोखांत सारकी वाट दिसनातली. पूण आमची उर्बा आमचे वाटेचो उजवाड जाल्लो. तवळ आमकां भुंयकां पडली आनी आमी भियेल्यो. फोंडाचेर शिंपताना फातर लोळिल्लो. ताचेर एक देवदूत बसून आसलो. देवदूतान आमकां सांगलें, तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तूं हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणें ताका पुनर्जिवंत उठयलें. ही गजाल ताच्या शिसांक सांगा. हें आयकून आमकां भारीस संतोश जालो आनी शीस आसले कडेन वचून तांकां ही खबर दिली. सिमो पेद्रू आनी जुआंव फोंडा लागीं आयले. हांव तांची सांगाता फोंडा लागीं पावली. जुआंवन फोंडा भितर भागवून पळयलें. ताका सणाची वस्त्रां दिसली. सिमोन फोंडा भितर गेलो. ताकाय सणाची वस्त्रां दिसली आनी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून सपनले आनी उपरांत ते पाटी गेले. पूण हांव फोंडा कडेन रडून बसली. तितल्यान फोंडा भितर म्हाका 2 देवदूत दिसले आनी म्हजे लागीं उलोवन, भाये तूं कित्याक रडताय म्हणाले. सोम्याक तांणी कांड व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेणा. इतल्या वेळान हांव फाटीं गुंवताना परतासो माली थंयसर दिसलो. तो म्हजे लागीं, भाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय म्हूण विचारी लागलो. हांवें ताका जोरान, सायबा तुवें ताका खाण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग. हांव ताका व्हरून वेता म्हळें. तितल्यार तो म्हाका पळयवन मरये म्हणालो. हांवें तक्षण राब्बोनी म्हळें
वय तो जेजूचो ताळो आसलो. ताजो ताळो हांवें पार्क केलो. त्या ताळ्यान म्हाका ताजो शिस जावंक वापयल्लें. ताच्या पुनर्जीवनपणाची साक्षी जावंक विंचल्लें म्हणून म्हाका स्पश्ट जालें. देखून हांवें ताका रब्बोनी, मेस्त्री म्हूण जाप दिली. आपले पुनर्जीवन जेजू म्हजे समोर आसलो. तो तोटा सोमाली न्ही, म्हजो सोमी आसलो. हांवें ताच्या पांयांक धरलें. तवळ तो म्हाका म्हणालो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. भगार तुज्या भावा सरशी वचून म्हज्या आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. हांवें घडयेन थंय तावन जेजूच्या शिसा लागीं पावली. सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला. हांवें ताका पळयलां. हांव ताचे लागीं उलयल्या म्हूण तांचे लागीं हांवें सांगलें. पुनर्जीवन जेजूक पळयोवन म्हजो भावार्थ परत जिवन जालो. म्हजो बरवसो मोग्यान आनी म्हजो मोग जेजू आनी ताच्या भावाक पुनर्जीवन क्रिस्तान म्हाका ताच्या स्त्री शिसाक आपोस्तलाची आपोस्तल केली आनी ताची सुवार्ता गाजोवंक वांटिली केली. हें चिंतून हांव संतोशान नाचली आनी कोणाचेंच भेन नासता ताच्या पुनर्जीवनपणाची साक्ष जाली. जेजू 40 दिसांनी सर्गार सोडून गेलो आनी आमकां ताची सुवार्ता परगटली. तशेंच ताची साक्षी जावन ताणें आमकां आदेश दिलो. धर्मदूतांच्या कृत्यांनी विवरल्या त्या घडीकांत आमी ताच्या स्त्रीशी म्हज्या निमाण्या दिसा विशीं सांगचें तर जेजून ताचे आवय मरयेक खुलसार थावन ताच्या मोगाच्या शिसा जुवांव आदीम केल्लें. पूण जुवांवन ह्या वावरांत म्हजो आदारी मागुल्लो. तशें जावन हांवें 11 वर्सां मरयेची सेवा केली आनी तिचें संवसारी जिवीत संपवन तिका सर्गाक उबारून व्हरता पर्यंत हांव तिजे सांगात आसली. उपरांत जुवांवक एफेजा गडीपार केलो जाल्ल्यान हांवें म्हजी उरली सोडून 30 वर्सां जेरुसलेमांत ध्यान प्रार्थनांत आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवेंत करसिली. शेकी म्हजी जिणे पयन सोमतना सर्गी राजांत म्हज्या सोम्याक रूप रूप पळोवचें भाग फावो जालें. सुवार्थेकारांनी म्हजे विशीं जायतें बरोवंक ना तरी जें कितें बरयलां तें सारकें समजनासतना थोड्यांनी म्हजें नांव पाड केलां. हातूंत पापा ग्रेगोरी वर्तो एकलो. लुकाच्या सुवार्थेंत सिमांव फारिसेवांच्या घरा जेजू जेवणा गेल्ल्या वेळी खोटी जिणी जियोवचे एका स्त्रियेन जेजूचे पांय सुगंध तेल घेवन मागले आनी ते आपल्या केसांनी पुसले म्हणलो विवर आसा. पूण थंयसर ते स्त्रियेचें नांव उल्लेख करूंक ना. पूण पापा ग्रेगोरीन ती पातकी स्त्री हांव मागदेलाची मरी म्हणून शर्मावर सांगला आनी म्हज्या नांवाक करी पुसल्या. तो 6व्या-7व्या शतमानाची सुरवेर जियेल्लो. तशें आसता ती जेजूची पांय धुल्ली पातकी स्त्री हांवूच म्हणून ताका कशें कळ्ळें? पाप साहेबान शर्मावर सांगली उतरां आयकून जायत्यांनी तें सत म्हूण मानलें आनी हेरांनी तें परत परत शर्मावर सांगलें आनी म्हज्या नांवाक कळंक हाडलें. देखून शर्माव सांगतलें न्हू, पयलें बरी करन सुवार्थ वासा आनी तांतू कितें आसा पळय तें मात्र सांगा. तें सोडून सुवार्थें नातिल्लें तुमकां बरें दिसचें वा कोणाचें नांव पाड करचें तसलें घडून सांगून म्हजे तसल्या स्त्रियांचें नांव पाड करिनाकात. अशें म्हाका आनी हर एका स्त्रियेक जगतो मान आनी गौरव मेळोवन दी. जुलैच्या 22 तारखेर तुमी म्हजें फेस्त करून म्हजो उगडास काडटात तें हांव जाणा. जर त्या दिसा तुमी मिसा
दिसाक वेतात तर त्या दिसाची मागणी आणि सुवार्ता बरी करनाय का ती सगळी मागदेलाची मरी पुनर्जिवंत जेजूक भेटिल्ली स्त्री म्हणलें स्पश्ट करतात आणि म्हजे परी पुनर्जिवंत जेजूची बरी खबर परगटोवंक तुमकां जागयतात. पापा फ्रांसिसान आयले वार म्हजें स्मरण फेस्ताच्या वर्गात उबारलां आनी म्हज्या फेस्ता दिसा महिमा देवाक म्हणूंक उलो दिलो. अशें स्त्री शिसाचो मान आनी धन पवित्र सभेच्या मिसामांत उठून धरला. देखून जुलय 22 तारखेर महिमा देवाक रंगीन ताळ्यान म्हणा. म्हज्या मोगाच्यानो विशेष जावन स्त्रियानो तुमच्या भाव भयणी जेजू कडेन सुवार्थेंत ताचे उतर आयकय आनी जियेया अशी आख्ख्या संवसाराक ताच्यो साक्षी जाया. शालोम.